अति म्हाका विचारल्यार तूं सांबाळ आता काढ न्ही थंय लाठीचार्ज कर पयलीं आता कर लाठीचार्ज तूं म्हाका चल म्हणनाका तूं तेका लाठीचार्ज करता तूं तो बरो लाठी करता पळयता पुत्र हांव सगळ्यांक करता उलयता आज त्याच्यावर भोवता ते गुंडा जे तलवारी घरान असलेले मनीस सकाळी त्याने त्याची बाय लायिल्ली वॉर्निंग दिताली बुलडोजर लायता त्याची बापायली जागा दिगंबराल्या ही आमची जागा गव्हर्नमेंटाची एक तर बाबू आसगांवकर धमकी दिवू शकता पण बाबू आसगांवकरान उतर दिलं त्यांना ही घरां सगळी लिगलायज करतलो हाऊस टॅक्स लायतलो म्हणून त्याने 27 वर्सां खाली त्यांना आश्वासन दिली की आपण हाऊस टॅक्स दितलो बितलो म्हणून काय दिवू ना इलेक्शनां येता एक पाकिट दिता बिर्याणी खाता आणि ठोको म्हणटा अशे रितीन 27 वर्सां मजा मारून गेल्लो हो मनीस एका आमी सोडचे ना गरीब लोक आज जागो जाला सगळे जाणांनी ठरयला दिस टायम चेंज ह्या फाटी चेंज ह्या फाटी त्यांचो MLA